मुरगांव पालिकेन वास्को ठोक नुस्तें विक्रेत्यांक नोटीस दिवन नुस्तें विकपाचें बंद करचें म्हूण सांगलां। ठोक नुस्तें विक्रेते म्हणटा पयलीं रस्त्या कुशीक नुस्तें विकता तांकां बंद करात आनी मागीर आमकां नुस्त्याचो वेवसाय बंद करपाक सांगचो। RDX गोवा खातीर वास्कोच्यान प्रसाद नायक। सगलो फिशरमॅन हिंगाच येता घेवपाक आनी ऑफिसर बी हिंगाच येता कित्याक आमचे कडेन बरें मेवता। नुस्तें घेता ते भायले की नाही बोटकारांचे घेता बोटकारांचे घेता आनी लोक कित्याक बरें आमकां न्हिदपा दिना लोक घरान येता ना हाडून दी नुस्तें खंयचेंय पण हाडून दी आनी फ्रेंड आमचो लोक जायता तांकां फ्री दिताय। बाजारान गेल्यार 100 रुपयाची वस्तू आमी 50 रुपयान दिताय। लोक कित्याक हिंगा येता आनी आमची क्वॉलिटी आहा ताका क्वॉलिटी म्हण आहा तांकां क्वॉलिटी ना। बाजारान ते बायलांक कारवारची येवन थिंग बोरले माझायची कारवारची एक पूण बायले पण लायसन जाल्यार दाखय हाडून विकपाची म्हणून नुस्तें आमचे कडेन लायसन आहा फिशरमॅन लायसन आहा सगळें आमचे कडेन। सो बेसिकली सगळे रस्त्या वयले नुस्तें बंद करता तुमी बंद करपाक रेडी रोड गोरान विकता ते कोणे विकूं जायना कोणे नुस्त्याच विकूं जायना 300-400 लोक भायले कोण विकताय ते आमी सांगनाय पूण ते बंद कराय आमी रेडी आहे दोगूय आमी रेडी आहे आमीच टार्गेट जाताय हिंगा आनी कोण येताय कामां लागले म्हूण नुस्तें विकताय मदीं पण तेंचे आमी कोणें नांव सांगनाय कित्याक मेन आमकां टार्गेट आसता टार्गेट म्हणल्यार आमी पयलीं सावन न्हू ताका टार्गेट चड। आतां लोक गोंयचो इतलो तांकां बंद करायचो हिंगा वास्कोच बंद करा गोंयचेय लागना व्हडलें वास्कोच पण इतलें एकल्याक विकून दिना घराघरांनी तेन्ना आमी रेडी आहे आनी आमी कांय उलयना आमी रेडी एनी टायम रेडी आनी आमकां सगळे सपोर्ट आहा लोक आख्खोय फूल सपोर्ट आहा। लोक कितें म्हणटा तुमी काय आमी हाय तुमचे वाटेन जाय जाल्यार कितल्यो तुमकां जाय जाल्यार कितल्योय सायनींग येता आमी लोकांच्यो आहा तितल्यो लोकांची सायनींग येता आमकां सगळें बरें हिंगा कोण वायट म्हणना कोण येवो तो तेजें नांव घेयना आमी कोणाकूय सांगल्यार आमकां सपोर्ट करताय खंयचीय लायन दोनूय सायड ऑफिसर जावं आमकां सपोर्ट आहा तांकांय सपोर्ट आहा तेंच्याकूय डबल सपोर्ट आमकां येयले आनी गेले कितलेच सगळ्यांचे तशें आसा तें कितें नाल्यार कितें गरम जालें म्हणटर आसताच ते सगळ्यांक आहाय आनी आमचे कडेन पोन्यो आहाय हे कडेन बोटी आहाय आनी सारकी फिशर नुस्तें घेता एजंट आमकां ते घेवंक पडटा आनी आमच्याकूय चड वर्सांची कोणूच ना वास्को भितर आमी होलसेल विकताले तेन्ना कोणूच ना आमी तेन्ना सांगनाय आतां बंद करता आमी नोटीस येयले हे बंद करूंक शकता पूण कितें हे पळय मार्केट सोडून ते लागीं पळय कोण आहाय तांकां बंद कराय आनी पळय हिंगा कोण विकूंक घरांनी रस्त्याचेर रानू ते सगळे टोटल बंद कराय एक पासून घरांनी कोणाक विकपा येना। डिसिजन केलें तें टोटल रॉंग दिसता कित्याक हांव एक कावन्सिलर म्हूण सांगना पण हांव एक फिशरमॅन आनी 25 वर्सां जालो धंदो करता हांव ह्याच धंद्याचेर आयज हांव जियेता म्हाजे बायल भुरगें ह्याच धंद्याचेर हांव पोसता 25 वर्सां जालो म्हागेल्यान धंदो आनी कांय ना आमचो लिगल धंदो इलिगल धंदो न्हू आनी चोरेज कांय न्हू आमी डायरेक्ट हाडटा आमचो भाव फिशरमॅन भाव का डेंगी आहाय आनी हांव एजंट हांवें उणें 70 वर्सां लाग सुमार म्हाज्या लोकांक भायर आसतलो कितें आसता चोय हांवें 70 वर्सां लाग लोकांक घालें म्हणजे लोकांक म्हाका नुस्तें हाडलें हांवें घेवचेंच पडटा फालत्यान हें कितें जातलें मुन्सिपालिटी येतलो तूं नुस्तें घेत तेंवूय बंद कर म्हाका 70 वर्सां लाग कोण पेमेंट करतलो पयशे आमचे सगळे पेड कर गव्हर्मेंटाक दिवपा लाय म्हागेले 70 वर्सां लाग हांव आख्खो टोटल बूक दाखयता म्हागेलो सायनी आयलो लोकांचे ते मागीर टोटल पयशे क्लियर कराय हांवें कितें गेलो आहाय ते लोकांक जाय ते क्लियर कराय बंद करता प्रॉब्लम म्हाका कांय ना सो हें डिसिजन केलें कितें टोटल रॉंग कित्याक आयज आमचे फुडें लोक कितें येता लोकांक सवाय मेवता लोक बरें फ्रेश नुस्तें मेवता म्हण येता गव्हर्मेंट सर्वंट सगळे आमचे फुडें येताय एवरी टायम येवन हिंगा वताय फोन करताय फोनाचेर हाडपाक येताय म्हाका हॉटेलां हायचोय फाल्यां म्हाका हॉटेलाकूय नुस्तें घालपाक जाय तुमी म्हणटा हॉटेलाक नुस्तें घाल आतां कितें पण नोटीस येयलें कितें तूं हॉटेलाक चालू दवर म्हणटा हॉटेलाक चालू दवरला फाल्यां तुमी कितें म्हणटला हांव चोऱ्यान नुस्तें घेता ऑलरेडी म्हाका चालू जालें आनी धंदो म्हाका करचोच पडटा कित्याक आयज हांव फिशरमॅन म्हाका करचो पडटा कित्याक सगळे लोक नुस्तें वता नुस्तें फ्रेश नुस्तें मेवता आनी आमी सवाय येताय आमी लोकांक पडटा 20 रुपया पासून नुस्तें येताय आतां तूं बाजारांत वच 100 रुपया सकाळ तेजें नुस्तें येना एक गोरी पाड मनीस येता सांजे पाड थोडो नासलोल पाहिजे येता 20 रुपया नुस्तें मागता 20 रुपया लोकांक नुस्तें दिता आमी केन्ना पोती धाडनाय ना न्हू आमी लोकांक सवाय नुस्तें दिता बरें नुस्तें दिताय फ्रेश नुस्तें दिताय। आतां मोती बाब एक मेन क्वेश्चन म्हणजे आतां सगळे कडेन एक होलसेल मार्केट आसता फाल्यां वास्कोनूच कितें ना यू थिंक दॅट हॅज टू बी सगळे कडेन होलसेल मार्केट आहा वास्कोन कितें आमकांय दिया मरे होलसेल मार्केट आमी बसताय होलसेल घालतना बसताय मरे आमकांय दिया मरे एक लुगार दिया मरे हिंगा आमी बसताय लुगार आमी सोदताय आमी घालतना बसताय आमकांय दिया होलसेल मार्केट सगळेक आहा पणजी आहा म्हापसा मडगांव आहा सगळे आहा वास्कोन कितें ना कित्याक ना वाचून तुमी बरी करता मार्केट डिसायड करताय बांदून घेताय सिस्टमॅटीक करताय सो बेसिकली एक रिटेल मार्केट एक होलसेल मार्केट आसपास जाय आसपास जावत न्हू गोंयांत सगळे आसपास आहा मरे सगळे नाका बरें नुस्तें सवाय नुस्तें कोणी येतलो न्हू आतां लोक आमी कित्याक ते कित्याक नसो येता लोक आमचे फुडें कितें जाता आमकां फ्रेश नुस्तें मेवता सवाय नुस्तें मेवता
तुम्ही द्या मरे सोय तुम्ही केला नाही काय तुमचे कडेन लोक कितें येना आमी मायक बसून घरान बसयला आमकां आमी मायक घरान बसले मरे बडे काळजी कित्याक वाचूंक म्हणून घरान बाय मरे 20-10-15 वर्सां घरान बोला ते शॉप एक मार्केटान तुम्ही बंद केलं ते एक शॉप बंद केलं तुम्ही लागी पड म्हणून ते तुम्ही बंद करून सांगला लास्ट टाइम अजून तो तुका व्हिडिओ दाखयता म्हाका रिकॉर्डिंग हा केल्लो लास्ट टाइम मार्केट करना म्हाका सांगलेले तो तुम्ही बंद करा शॉप खंय मार्केटान हा ते आनी घरा कोणी अजून पासून व्हिडिओ दाखयता हा म्हाका कडेन शॉर्ट हा व्हिडिओ रिकॉर्डिंग हा म्हाका ते तेंच्यान म्हाका सांगलें जाल्यार ते चालू करता तुम्ही ते बंद दवराय आणि वास्को हिंगा घर कोणी आमी तुमकां त्रास करना जाल्यार आतां तुम्ही हिंगाय कित्याक त्रास करताय म्हाका आमचे दोन ओल्ड आमचे पयलीं सण आमी दोग जाण आहाय हांव आनी पेद्रू 20 वर्सां आमी हिंगाच पयलीं हांव सुद्दां हांव कोणाच्या आयगण सुलय ना आनी हांव कोणाक काय म्हणना 20-25 वर्सां आमी दोन विकताय हांव आनी पेद्रू पयले सण आमी होलसेलिंग घालिंग ताय हांव रिक्वेस्ट करता मातशें आमचे म्युनिसिपालिटी कडेन आनी वास्कोचे MLA कोणा तेकडे एक मातशें रिक्वेस्ट करता 10 जाण आमकां सांबाळचे आनी चडशे सांबाळटा म्हाका गॅरंटी आहा कित्याक आमी पयलींचे फिशरमॅन आनी आमी पयलीं सावन दोन करता फिशरमॅन म्हणटा सांबाळटा आमी कित्याक आमी दुसऱ्याच नुस्तें घेवन येकडे आमचे कडेन बोटी आहा सगळे आमी एजंटूय प्लस फिशरमॅन